म्हापशा कोट जंक्शना लागसर जाल्ले कार आनी दुचाकी अपघातात 26 वर्साच्या एका तरणाट्याक आगताक मरण आयले। टीव्हीएस एंटॉक चलोवपी दुळेर म्हापसा वचपी कारीक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जालो अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळटा। उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिली। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा। One guy is coming and he's trying to take the. So he wanted to overtake. Yeah, he's trying to overtake. He's touched here. He's touched my bike, and then opposite one girl is coming. Both the vehicles are. But hit each other. Yeah, hit each other. From front side. Yeah. Okay. Who's injured majorly over here? That guy behind. Yeah. Dio. The Antok person. Yeah. Okay. And the girl who was coming from the Mapsa. That girl is. She is fine. She's fine. Yeah. Both were taken to the hospital. No, she is here only. She's here. Yeah. And the boy who fell down. The boy is went. He's going to ambulance. Take up the ambulance. वयर येताली आणि तो वयर वयतालो हांवूय सकयल वयतालें तेणें तेचेर मारली गाडी त्याची गाडी थंय ब्लास्ट जाली आनी तो वयर येयलो स्पीड जावन ताका पळोवन हांवें ब्रेक मारले आनी हांव पडलें। ओके सो तो त्याच्या गाडयेक लागून सकयल पडलो त्याच्या गाडयेच्या फाटल्यान बिहायंड फोर व्हिलरीच्या गाडयेक लागली त्याची गाडी तेणें त्याच्या गाडयेच्या फाटल्यान मारले। ओके तेन्ना पडलो तो का तुमच्या गाडयेक लागलो? तो वयर वयतालो त्याची गाडी थंय पडला म्हाज्या गाडयेक लागून पडला जाल्यार सांगूं नाका बेश्टे त्याच्या गाडयेक थंय मार्क आसा त्याच्या गाडयेक मारला तो तेवटेंतल्यान येतालो तेवटेंतल्यान येवन तो हेवटेन पावला फूल स्पीड जावन वयर येयलो। ओके आनी पडला त्याच्या गाडयेक लागून मागीर तुमी पडली? त्याच्या गाडयेक लागूंकूच ना हांव म्हाजी गाडी अनडॅमेज आसा तेका पळयला हांव ब्रेक मारला आनी पडला। सध्या म्हापसा कोर्टा कडेन थेट म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा थंयसर जो रस्तो थेट कोर्टा कडल्यान दुलेर सायडीक वयता त्या रस्त्याचेर हांव बाकिल्लें आसा आनी सध्या तेंच्या हांगासर कारण म्हणजे सकाळी 6 वरांचेर हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा। एक फोर व्हिलर जी आसा ती दुलेर सायडींतल्यान म्हापसा सायडीक वयताली जी तामिळनाडू रजिस्टर आशिल्ले तेतून ट्युरिस्ट आशिल्ले सेल्फ तेंची स्वताची गाडी ते वेकेशनाक येयल्ले अशें कळण्यात येता। ते दुलेर सायडीच्यान म्हापसा सायडीक वयताले आनी तांच्या फाटल्यान एक एंटॉक जी बायक आसा ती स्पिडीन येताली आनी खंय तरी ही जी एंटॉक बायक आसा ती खंय तरी फोर व्हिलरीक ओवरटेक करताली आनी फुडल्या वाटेंतल्यान एक एक्सेस स्कूटर येताली ते चली मनीस चलयताले। जेन्ना आमी जो फोर व्हिलरीचो ड्रायव्हर आसा तांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की जो एंटॉक गाडयेचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो स्पिडीन आशिल्लो आनी तेणी खंय तरी ताका ओवरटेक केली। ओवरटेक करता आसतना एंटॉक गाडी जी आसा ती ट्युरिस्टांच्या गाडयेक फाटल्या वाटेन लागली आनी ती स्कीड जावन खंय तरी पडली रस्त्याचेर। आनी जो ड्रायव्हर आशिल्लो जो भुरगो आशिल्लो एंटॉक गाडी चलयतालो तो खंय तरी सिरियसली इंजर्ड जालो। फुडल्या वाटेंतल्यान एक्सेस गाडी येताली आनी ती गाडी चली मनीस चलयताले ताका ती पयना फुडें तेणी आबूज जावन खंय तरी ब्रेक मारलो आनी ते स्कीड जावन रस्त्यार पडले अशें त्या चोरवान आमकां सांगिल्लें आसा। घटनास्थळी सध्या म्हापशेचे पुलीस पाविल्ले आसा। सध्या तांकां जेन्ना आमी विचारलें जाल्यार तेंच्या कडेन कांय उत्तर नाशिल्लें की हो एक्सिडंट आसा तो कसो जाल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर